नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. धुळेर म्हापशेच्या शाळेची मालमत्ता अनवळख्यान केली नश्ट, जनेलां टीव्ही फोडल्यो, परीक्षेचे पेपर लासले, पुलिसांचो तपास सुरू. गोंयचो पयलो रोपवे फाटली 8 वर्सां जाली वेगवेगळ्या परवानगी खातीर रखडला. जायत्यो परवानग्यो मेळटकीच रोपवेचें काम रोखडेंच करतले सुरू. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें उतर. फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर बसयतले सौर उर्जा प्रणाली. खासा करून पणजे पुराय सौर उर्जेचेर चलपी शार करपाचो सरकाराचो उद्देश. दिवचलसयत हेर वाठारांनी व्हडा उमेदीन मनयली नागपंचम. घराघरांनी मुर्ती हाडून केली नागाची पुजा. फोंडे तालुक्यांतलो अली साहब शेख थारता जनावरांचे वरदान. आतां मेरेन सोरूप आनी जायते रानटी जनावरांक दिलां जीवदान. गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. आणि दूधसागर ते सोनावळे रेल्वे मार्गाचेर मालाच्या गाडयेचे डबे रुळावेल्यान घसरले. रेल्वे येरादारी ठप्प. रेल्वे रुळार परत हाडपा खातीर युद्ध पातळीचेर काम सुरू. आता खबरो विस्तारान. म्हापशा धुळेरांतल्या सेंट अँथनी शाळेच्या मालमत्तेची अनवळख्या मनशांनी मोडतोड केल्या अशी माहिती उक्ताडार आयल्या. विद्यार्थ्यांचे पेपर लासयल्या, जनेलां आनी टीव्ही फोडलो, सीसीटीव्हीचो डीव्हीआर चोरून व्हेलो. म्हापसा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. धुळेरांतल्या सेंट अँथनी शाळेच्या मालमत्तेची अनवळख्या मनशान मोडतोड केल्याची बातमी मुखार आयल्या. बिरेस्तारा मध्यराती ही घडणूक जाली. जेन्ना शुक्रारा सकाळी शाळेच्यो शिक्षिका शाळेत आयल्यो तेन्ना हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयलो. शाळेच्या जनेलांचे ग्लास तशेंच क्लासींतल्यो टीव्ही फोडल्यो. विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे पेपर लासयले. ही घडणूक उक्ताडार आयल्या उपरांत शाळेत आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक घरा धाडले. कोणे तरी मुद्दाम जावन बदलो घेवपा खातीर हो प्रकार केल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आयज आमी हांगा इस्कॉलान येयले. म्हाका इन्फॉर्मेशन जाय की आमचे भुरगे हांगा शिकतात. हांगा एक इंटिमेशन मेळ्ळें आमकां की हांगा चोरी जाला म्हणून. आमी येवन पळयलें जाल्यार ही चोरी जाल्ली आहा. ग्लास बीन तोडले आहा. गेट पूण ओपन करूंक ना. दुसरे एक्झीट यूज केल्ले आहा ते. आनी तेतून आमकां इतकें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की ते पर्सनली हे आहा एक हे रिवेंज घेतले तशें दिसता आमकां. कित्याक की चोरी जाल्ले ना, फस्ट ते प्रिंसिपलाचे रुमान अटॅक जाल्ले आहा आनी ते फायलीक उजो कितें घातलात ते. आनी सेकेंड पयशे आनी कॅश अशें कितें ना. आनी म्हाजें इंटेंशन इतकें आसा की हे जे जावंक जाय आसले ते जावंक जायनासले ते इस्कॉलान. कित्याक हांगा मेन पळयल्यार तुमी सीसीटीव्ही ना. सीसी अंडर ऑपरेटींग कंडिशनान ना. आनी सेकेंड हांव म्हणजे म्हाजी रिक्वेस्ट आसा हांगा सीसीटीव्ही जावंक जाय आसले. आनी वयल्यान रातचे हांगा आमकां हे जाय आसले सिक्युरिटी जाय आसले. आनी म्हाजी यही रिक्वेस्ट आसा फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट सगळे येयला, इन्वेस्टिगेशन सगळें करता. आनी म्हाजी इतकी रिक्वेस्ट आसा ते हांगा एक पेट्रोलियमूय जावंक जाय आमचे हे असले जाग्यार म्हणून. इतके म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. ग्लासूय फोडला. मेन ऑफिसाचो ग्लास फोडलेलो आसा. आनी तेंचे म्हाका दिसता एक बदलो घेवपाक येतलो दॅट पुलिसूच सांगूंक शकतले इन्वेस्टिगेशन केलें. सद्या आतां कितें डॅमेज केल्लें आसा कितें आतां जे कितें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां भितरल्यान ते डॅमेजीस केला की फायली बीन सगळें उलपायला. म्हणजे रजिस्टर बुक बीन कितें आसले पळय ते उलपायला. आनी एग्जामीचे पेपर बीन कितें ना ते म्हणटा की ते सगळे घरा व्हरतात टिचरी म्हणून. म्हणजे इतकें जाल्लें आसा हांगा. नमस्कार, आमी आसा म्हापसा धुलेर हांगासर एक फामाद अशें गव्हर्मेंट एडेड सेंट अँथनी हायस्कूल आसा. आनी आयज सकाळीं आमकां अशी खबर कळ्ळी की सेंट अँथनी स्कुलान काल रातचे मिडनायटार म्हणजे 3 ते 4 ह्या वरांचेर खंय तरी ह्या स्कुलान कोण एक अज्ञात व्यक्ती भितर सरून जे स्कुलाच्या प्रेमायसिसान ऑफिसान भितर सरून कितें तरी छेडछाड केल्ली आसा. जेन्ना सकाळीं
टिचर्स तशें स्कुलाचे स्टाफ आनी भुरगीं जेन्ना स्कुलान भितर सरलीं तेन्ना स्कुलाचे जे ऑफिस आसा तेंचे विंडो आसा तेच्यो काची कोणी तरी फोडून उडयल्ल्यो, जे ऑफिसान जे आसा तेजे सगळ्यो फायली आनी लॉकर्स तेतून खंय तरी जी उस्कोटोन अशें दवरलेले, तशेंच हेड मिस्ट्रिसाचे जे कॅबीन आसा थंयसरले रजिस्टर डॉक्युमेंट्स हेका खंय तरी कोणी उजो लायिल्लो दिसण्याक येयलो. ताबडतोब टिचरींनी हेड मिस्ट्रिसीक कळयलें. तशेंच जी भुरगीं येयल्लीं स्कुलान तांकां खंय तरी रिटर्न घरा धाडले गेले. म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनाचेर ह्या टिचरींनी कॉन्टेक्ट केलो. थळावे लोकल्स आनी तशेंच म्हापशेचे जे PI आसा आनी पुराय पुलीस टीम जी आसा ती हांगासर इन्वेस्टिगेशनाक पावली. जेन्ना PI इन्वेस्टिगेशन करताले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की कितें तरी मिसचीफ अशी हांगासर घडलेली आसा. जे तेंच्यांनी जेन्ना तपास केलो तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की जे डॉक्युमेंट्स आसा रजिस्टर आसा त्यो खंय तरी हुलपयल्ल्यो आसा आनी अशें कळण्यात येता तेंच्या म्हायती प्रमाणे की चोरी जी आसा ती हांगासर जावंक ना आनी कोणी तरी रिवेंज असो प्रकार हांगासर केल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा सोटीकर. गोंयच्या पर्यटनाक नवीन आकर्षण दिवपाच्या हेतून नियोजित गोंयचो पयलो रोपवे फाटली 8 वर्सां जाली वेगवेगळ्या परवानगी खातीर रखडला. देखून जायत्यो परवानग्यो मेळटकीच मांडवी न्हंयच्या तोंडावेलें सोबीत दृश्य दाखोवपी ह्या रोपवेचें काम रोखडेच सुरू करतले अशें लेखी उतर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिलां. गोंयच्या पर्यटनाक नवीन आकर्षण दिवपाच्या हेतून नियोजित गोंयचो पयलो रोपवे फाटली 8 वर्सां जाली वेगवेगळ्या परवानगी खातीर रखडला. गोंय पर्यटन विकास महामंडळान 2016 वर्सा मांडवी न्हंयचेर पणजे ते रेईश मागूश किल्लो रोपवे बांदपाचें थारायिल्लें आनी रॉयल रायड्स ह्या कंपनी कडेन त्याच वर्सा करारय केल्लो. पूण कांय वर्सां हो प्रस्ताव बंद उरलो. 2022 नवे सरकार आयिल्ले उपरांत ह्या प्रस्तावाक परत चालना मेळ्ळी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्याच वर्सात फेब्रुवारी 2024 ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घातिल्लो आनी ताच्या एका दिसा पयलीं गोंय सरकारान ह्या प्रकल्पाक जाय आशिल्ली जमीन पर्यटन खात्याच्या नांवार केली. देखून आनीक थोड्यो परवानग्यो मेळपाच्यो उरल्यात. त्यो मेळटकच मांडवी न्हंयच्या तोंडावेलें सोबीत दृश्य दाखोवपी ह्या रोपवेचें काम रोखडेच सुरू करतले आनी ते 2 वर्सां भितर पुराय जातले अशें लेखी उतर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिलां. हाच्या आदी ह्या प्रकल्पाक गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी नगर नियोजन खात्याची परवानगी मेळ्ळ्या. 1.4 किलोमीटर लांबायेच्या ह्या प्रकल्पाचो खर्च आतां 100 कोटी रुपयावेल्यान 225 कोटी रुपयांचेर पावला. गोमंतक TV खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. गोंयाक नितळ उर्जा मेळची हे खातीर फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसयतले. पळयात ह्या बातमी. गोंयाक नितळ उर्जा दिवपा खातीर येता त्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसयतले. हातूंतल्यो 59 सरकारी इमारती पणजी शारांत आसात. पणजी शार केंद्र सरकारान सौर उर्जा शार म्हूण पयलींच घोशीत केल्लें आसा. कालांतरान पणजेच्या सगळ्या इमारती आनी घरांचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवन पणजे पुराय सौर उर्जेचेर चलपी शार करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा. गोंयच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवपा खातीर महाप्रीत लिमिटेड ह्या कंपनीक कंत्राट दिला आनी येता त्या 6 म्हयन्यांत हे सोलर पॅनल सरकारी इमारतींचेर बसोवपाचें काम पुराय जातलें. ही कंपनी गोंयांतल्या 383 सरकारी इमारतींचेर 4.5 कोटी युनिट नितळ उर्जा तयार करतली. गोमंतक TV खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. श्रावण महिन्यातली पहिली परब म्हळ्यार नागपंचम. शुक्रारा दिवचले सयत चडशा वाठारांनी घराघरांनी पारंपारीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्तिभावान मनयली. घराघरांनी नागोबा म्हळ्यार नागराजाची मुर्ती हाडले उपरांत पूजन जालें. नागपंचमी निमतान बच्चे कंपनीक खोशी आशिल्ली. सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले.
फोंडें तालुक्यांतलो अली साहब शेख हो गेली कितलींशींच वर्सां रानटी जनावरांक रेस्क्यू करपाचें काम करता. देखून ह्या तरणाट्यान आतां मेरेन सोरोप आनी जायते रानटी जनावरांक जीवदान दिलां. आयज नागपंचमीच्या निमतान खासा रिपोर्ट पळयात. भुरगेपणांतल्यान जनावरांचेर माया करपी फोंडेचो अली साहब शेख सध्या एनिमल रेस्क्युअर म्हूण वावुरता. ताणें अमृत सिंग हाचे कडल्यान जनावरांक कशें रेस्क्यू करप हाचें प्रशिक्षण घेतलां. देखून फाटल्या 10 वर्सां सावन अली साहब फोंड्या जनावरांक रेस्क्यू करपाचें काम करता. आतां मेरेन सोरोप, मानगी आनी हेर रानटी जनावरां ताणें रेस्क्यू केल्यात. फोंडेच्या रान खात्याच्या मार्गदर्शना खाला जायत्या रानटी जनावरांक ताणें जिवनदान दिलां. लोकांच्या घरांनी सोरोप वा हेर रानटी जनावरां भितर सरली काय लोक तांकां मारपाक वता. मात तांकां मारचें न्हय, रोखडोच रान खात्याक फोन करचो. आमी रोखडेच रान खात्याच्या मार्गदर्शना खाला त्या जाग्यार वचून जनावरांक रेस्क्यू करतले अशें अली साहब शेख सांगता. ट्रेनिंग म्हळ्यार हांव पयलींच्यान धरतालो. ल्हानपणाच्यान म्हाका आवड आशिल्ली एनिमल्स, वायल्ड एनिमल्स. सो मागीर हांवें अमृत सिंगा कडल्यान मागीर ट्रेनिंग बी घेतली कशें हँडल करप, फ्री हँडल. तेजे नंतर मागीर म्हाका हांगा फॉरेस्टान काम मेळ्ळें, डेली वेजीस रेस्क्युअर म्हणून. 10 वर्सां जालीं हांव हांगा काम करता. तातून पर्यंत म्हाका हांवें म्हाजे हितून 4 किंग कोब्रा रेस्क्यू केला. तशें हिशोब आसना पूण अंदाज लायत जाल्यार 1000 वयर तरी जातले. आनी अशी बार जिवादी भरपूर धरल्या? भरपूर जाले, तेका हें ना. ओके. फोंडा समज जर खंय जिवादी येयल्यार कॉल येतात तुमकां? हय, नॉन वेनमस जिवाणीन घास मारला, पूण वेनमस अजून पर्यंत ना. फुडलें कांय खबर ना. न्हू तुमी अशें वयतना कोणाक धरपा बी वयतना तुमचे कडेन सगळें साहित्य आसता काय ते? हय हय, इक्विपमेंट सगळें आसता. इक्विपमेंट सगळें. आनी खंय जिवादी मी घास मारला तेन्ना तात्काळ कितें? तेका आमी एंटीवेनम बी कांय ना. तेका आमी डायरेक्ट घास बी मारलो जाल्यार मागीर GMC. आज पर्यंत कोण कोणान अशी ती रेस्क्यू केल्ली आसा अशी साप सोडून? आनी साप सोडून म्हणल्यार बाकीचे जे बी वायल्ड एनिमल्स आसता न्ही, जशे काटंदर आसूं, गारां, ही बाकी सगळे बाकीची जी जनावरां आसता ती रानां लोकांचे घरा भितर येतात ते. जे म्हणणें एकूच आसा की तांकां भिवपाचें ना, कित्याक ते बेश्टे कोणाक हार्म करना. इन केस कोणाच्या घरांनी येयले की ते हायपर जावप ना आनी तांकां मेन म्हळ्यार मारपा ट्राय करूं नाका. तांकां प्रोटेक्ट करात. तांकां लागून आमचे नेचर खुबशे तेंचेर डिपेंड आहा. आमी सुद्दां तेंचेर डिपेंड आहा. तेंचे विशान सुद्दां खुबशे वखदां तयार जाता. सो जाता इतलें म्हणल्यार तांकां मारूं नाका म्हणटा आमी इतलेंच. आनी इमिडिएटली आमकां कॉल करा. आमचे खुबशे रेस्क्युअरय आहा, सगळ्यांचे नंबरूय लोकां कडेन आहा. तेंच्यांनी कॉल करपाचो, आमी मागीर तांकां रेस्क्यू. कशें ल्हानपणाच्यान म्हणल्यार तितूनच आशिल्लो न्ही. आमचे फॅमिलीन सुद्दां एनिमल लवर चडशे. सो आमकां तांकां कोणी मारीत जाल्यार ते हर्ट जाताले. सो मागीर तेन्ना आमकां दिसलें की बाबा हांकां धरून खंय तरी सेफ जाग्यार सोडल्यार बरें. सो ताका लागून मागीर हांवें ते ट्रेनिंग बी घेतली आनी आतां हांव ते धरता आनी तांकां तेंच्या हॅबिटेट्सान सोडटा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. दूधसागर ते सुनावणे रेल्वे मार्गाचेर शुक्रारा फांतोडेर म्हालाच्या गाडयेचे 21 डबे रुळावेल्यान घसरले. हाका लागून रेल्वे मार्ग सध्या येरादारी खातीर बंद दवरला. तशेंच म्हालाची गाडी परत रुळार हाडपा खातीर युध्द पातळीचेर काम सुरू आसा. नमस्कार. आमी हांगा सोनाळी हांगा आसा, ज्या जाग्यार आज सकाळ फुडें वास्कोच्यान जिंदाल वचपाक, कर्नाटक जिंदाल वचपाक एक घुडसो मालवाहू गाडी रेल्वेची ती कोळसो घेवन वयताली आनी ती सोनाळी जेन्ना बोगदो नंबर 15 जालो तेजे मुखार कांय अंतराचेर वचून ती रुळावेल्यान घसरलेली आसा. ज्या जाग्यार आज घटना घडली त्या जाग्यार जी पटरी पयल्या रेल्वेची रुळाची ती सबंद घसरलेली आसा आनी जवळ जवळ 21 डबे ह्या मालवाहूचे घसरल्या. सबंद भायर गेल्ले आसल्या कारणान ताका आज रेल्वे अधिकाऱ्यांक कितलेशेच प्रयत्न लागतले की ती परत रुळार हाडपा. जेन्ना अशीच एक घटना एक दीस कुळ्यान जाल्ली, मातशी जरा 1-2 टायर घसरलेले, तेच काडपा खातीर तांकां कितलो टायम लागलेलो. आनी आतां जर ती सबंद रेल्वे 21 डबे घसरल्या म्हणटरी 1-2 दीस तरी ताका लागतले. आनी हांगा जे अधिकाऱ्यांक तांकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या दृश्टिकोनाच्या रेल्वे पुलीस आनी रेल्वे कुळेचे रेल्वे अधिकारी जे आसा ते हांगा सगळे उपस्थित आसा आनी हांगा मोठ्या प्रमाणान रेल्वे कर्मचारी येयल्ले आसा आनी रेल्वे रूळ सारको करपा खातीर शर्तीचे प्रयत्न चालू आसा. गोमंतक TV खातीर सोनाळीच्यान एकनाथ खेडेकर.
दिवचल तालुक्यातल्या येवपी आमठाणे धरणात मगरीचो वावर आशिल्ल्यान पर्यटकांमदी भय पातळ्ळा। ताका लागून ह्या धरणाकडेन चडशा पर्यटकांनी फाट केल्ली आसा। आता मेरेन मगरीन केल्ल्या हल्ल्यात दोगांक जीव वगडावचो पडला। मजगती हे धरण आता फूल जाल्ले आसा। मेनकुरे पंचायत वाठारात येवपी आमठाणे धरण आता फुल्ल जाल्ले आसा। फाटल्या जुलय म्हयन्याच्या पयल्या 15 मेरेन हे धरण भरूंक नाशिल्ले। मात ताचे उपरांत सेगीत आनी नेटाच्या पडपी पावसाक लागून हे धरण आता पूर्ण भरिल्ले आसा। 52 मीटर इतकी ह्या धरणाच्या उदकाच्या लेवलीची क्षमता आसा। हे धरण आता पुराय भरिल्ल्यान फुडाराक उदकाची टंचाई निर्माण जावची ना असो WRD अधिकाऱ्यांचो दावो आसा। दुसरे वटेन हे धरण जरी पुराय भरिल्ले आशिल्ले तरी ह्या धरणाचेर पावसाळी पर्यटनाची मजा लुटपाक येवपी पर्यटकांचो आंकडो दिसान दीस कमी जायत आसा। आनी ताचे कारण म्हळ्यार ह्या धरणात मगरींचो वावर आशिल्ल्याची म्हायती परत एक फावट मुखार आयिल्ली आसा। फाटल्या 3 वर्सांत ह्या धरणात मगरींनी केल्ल्या हल्ल्यात एक देशी पर्यटक आनी एक थळावी बायल मेळून दोगांक आपलो जीव वगडावपाचो पडिल्लो आसा। ताका लागून ह्या धरणाचेर आता येवपाक पर्यटक भियेतात। ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल पूर्ण भरिल्ली आशिल्ल्यान मगरी केन्नाय धडेर येवन हल्लो करूंक शकतात असो भय पर्यटकां मदीं आसा। ताका लागून ह्या धरणाचेर सद्या पर्यटकांचो आंकडो कमी जाल्लो आसा। गोमंतक TV खातीर आमठाणेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। प्रकाश शंकर वेळीप स्वताचे स्वार्था खातीर गोमंतक गौड मराठा समाजाचो वापर करता। ताणें विश्वास गावडेची परतून एक फावट समाजाचो अध्यक्ष म्हणून केल्ली नेमणूक बेकायदेशीर आसा। ही नेमणूक रद्द करून परतून वेंचणूक घेतली ना जाल्यार कोर्टात वतले म्हणून गोविंद शिरोडकर गटाची शिटकावणी। शुक्रारा बाळे गोमंतक गौड मराठा समाजाची वेंचणूक जावपाची आशिल्ली। मात जनरल बॉडी मिटिंगेचो वेळ 3 म्हणून सांगिल्लो आसतना मिटिंग 2 घेवन विश्वास गावडेक परतून एक फावट प्रकाश शंकर वेळीपान अध्यक्ष म्हणून घोषीत केलो। हे सगळे बेकायदेशीर म्हणून गोविंद शिरोडकर गटाचो आरोप। तिडकल्ले शिरोडकर गटाचो प्रकाश शंकर वेळीपाचेर फोग। ही घोषणा रद्द करून परतून नेमाप्रमाण वेंचणूक घेतली ना जाल्यार गोविंद शिरोडकर गटाची कोर्टात वचपाची शिटकावणी। ही समिती जी आसा पयलींची ताचो अध्यक्ष आसा विश्वास गावडे आनी सेक्रेटरी आसा खुशाली वेळीप। हांच्यांनी जनरल बॉडी इतकी आवर्ती घेतली की तांणी हो जो विश्वास गावडे जो आसा ताका स्वय घोशीत फुडलो अध्यक्ष म्हणून तांच्यांनी घोशीत केलो। लोकशाहीन वावरता आनी हो प्रकाश शंकर वेळीप एक जाणटो मनीस जो आयज ही सगळी प्रक्रिया जाला तेन्ना वयर व्यासपीठार एक अंधभक्त जावन ताणें हो सगळो प्रकार पळयलो। हांव आयज असो स्टेटमेंट करता हो आमचो समाजाक लागलेली एक कीड कशी आसा। कीड इतक्याच खातीर म्हणटा हांव जे जे कितें करता तो आपल्या स्वार्था खातीर करता। उठाच्या बाबतीन गेली 20 वर्सां हो मनीस आसा तो तेका चिपटोन रावल्लो आसा। हो कसलेच तरेचो बाकीचे म्हणजे आमचे यूथ आसा तांकां कांय हें दिना, स्कोप दिना, कांयच दिना। गोमंतक गौड मराठा समाजाची जी आज जनरल बॉडी मिटींग जी आपयल्ली त्या वेळेनुसार आमी सगळे बांधव जे थल्ल्या टायमा प्रमाणे अर्दवर पयलीं हांगा हाजीर आशिल्ले आनी जेणे करून जेन्ना हॉलान बोवाळ जालो तेन्ना अशें कळ्ळें की मिटींग सोंपयली। फक्त 15 मिनटां भितर तांच्यांनी हें सगळें काबार केल्लें आसा, सोंपयल्लें आसा। तर जनरल बॉडी मिटींगेक खुबशे विशय आसता। आमी कितें समाज सुदारणाची विशय जे आसा ते मांडपाचे आसता किंवा हिशोब जो खर्च केला तो अवाढव्य खर्च जो कित्याक लागून जाला हेजेर भासाभास जावपाची आसता ती सुद्दां हेंच्यांनी करूंक दिली ना। हो हिशोब असो जालो
त्यांच्याच भितरले एक एक्झिक्युटिव्ह मेंबरांनी प्रपोज आनी सेकंडेड करून ही मिटींग मान्य करून घेतली. हांव कितें म्हणटा, जेन्ना जनरल बॉडी मिटींग जेन्ना आसता तेन्ना हे जे एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे मेंबर जे आसा, कित्याक आमचे 9 आणि 21 जाण जे बाकीचे मेंबर आसा, टोटल 7 जाण 27 मेंबर, हे सगळे मेंबर थंय प्रपोज आनी सेकंडेड करूं शकना. म्हणून हे प्रपोज आनी सेकंडेड कोणी करप आसता, जे पब्लीक जे लोक समाजाचे येयल्ले आसा तांच्यांनी करप आसता. पूण हें सुद्दां तशें जालें ना. नमस्कार. आयज गोमंतक गोंड मराठा समाज हेचो इतिहासाचो काळो दीस म्हणपाक जाता. आमी आयज आसा आदर्श हॉल, ज्या जाग्यार मंगेश आनी दिलीप हांकां जुळून मारिल्ले, आनी ह्या हॉलान आयज मिटींग घेतलेली गोमंतक गोंड मराठा समाजाची जनरल बॉडी मिटींग, जी 3 जावपा आशिल्ली. 3 जावपा आसली म्हणटा आमी सगळे यूथ आनी जे आमचे समाजाचे बांधव आसा ते 3 जमपाचे त्या टायमार येवपा आशिल्ले. पूण हिणी कट कारस्थान करून जी पयली कमिटी आसा, हेडेड बाय विश्वास गावडे, खुशाली वेळीप आनी अदर मेंबर्स, हेणी कट कारस्थान करून ही 2 घेतलेली. पयली तिणे मिस्टेक केला की टायम तिणे अदेर केलो ना, तिणे 3 मिटींग आसा ती 2 घेतली. ही मोठी मिस्टेक तिणे केले कडेन आसा. आयज ही मेसेज आहा ती खूब दुःखदायी मेसेज आयज सगळी समाजा मदीं वतली, आमच्या समाजा मदीं फूट पडटली. जे यूथ आसा तांकां आमी समाजाचे यूथ आमकां विश्वास उरपाना अशें जालें. आनी हें जर जाग्यार उडयतले जाल्यार आतां आमी म्हणटाले की हें जर इलेक्शन बरोबर जालें ना तर आमच्या कोर्टाची आमकां जो दरवाजा आसा तो आमकां खटखटोवपा पडटलो. हें आमकां कोर्टान चॅलेंज करपाक नाइलाजान आमच्या समाजाकच आमकां कोर्टान व्हरपाक पडटलें. आनी जो जे कायदेशीर दृश्टी सोपस्कार आसा ते आमी अवश्य करतले. आतां आमी पुलीस स्टेशनार वचून रिसर कंप्लेनी दितले आनी गरज पडल्यार आमी सिव्हील कोर्टान घालून हें जे पळय तेणी बेकायदेशीर केलां तें आमी भायर मारतले. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. बेकायदेशीर दोंगर कापपाचेर नदर दवरून म्हायती दिवपाची जबाबदारी अशें फुडें तलाट्यांची आसा. धोकादायक पालसण्यांचो अभ्यास करपा खातीर स्थापन केल्ले समितीक 3 म्हयन्यांची मुजत वाड केल्या म्हणून मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिल्या. गोंयांत पालसणां कोसळपा फाटलीं कारणां आनी तयार केल्ल्या अहवालाचेर चर्चा करपाक तशेंच ताचेर उपाय येवजण सुचोवणे खातीर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणें मंत्रालयांत आयज विशेष बसका घेतली. बसकेक 2 जिल्लोधिकारी, महसूल, रान, उदका स्त्रोत, शेतकी, पंचायत, नगर विकास, उजो पालोवपी दळ, भूनोंदणी, जैवविविधताय मंडळाचे अधिकारी तशेंच ह्या विशयांचे तज्ञ प्राध्यापक हाजीर आशिल्ले. बेकायदेशीर दोंगर कापपाचेर नदर दवरून म्हायती दिवपाची जबाबदारी हाचे फुडें तलाट्यांची आसा. धोकादायक पालसणांचो अभ्यास करपा खातीर स्थापन केल्ले समितीक 3 म्हयन्यांची मुजत वाड केल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दिली. फुडें लँडस्लायड जावची न्ही गोंयांत हाच्या खातीर घेतलेली डिसिजन्स ही अशी आसा, आमी एट प्रेझेंट आसलेल्या कमिटीक आनी 3 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिता आनी ते 3 म्हयन्याच्या एक्सटेंशनान परत एकदा तांकां गोंयभर अशे लँडस्लायड प्रोन एरियाज दोंगर खंयचे आसत जाल्यार तेंच्यांनी ते आयडेंटिफाय करचे. प्रायोरिटी आमच्यो ज्यो स्मॉल विलेजीस दोंगराच्या सकयल जर खंयच्यो आसा जाल्यार त्यो पयलीं आयडेंटिफाय करच्यो. म्हणजे फॉर एग्जांपल सांगे, केपें, काणकोण ह्या भागात अश्यो थोडेशे गांव वाडे म्हणल्यार जाता, हे वाड्या लोक वस्तींनी थंय रावतात ते आयडेंटिफाय करचे. आनी थंयसर जर एखाद्यो एक्टिविटीज दोंगराचेर चलता आसत जाल्यार त्यो स्टॉप करपा खातीर. दुसरी जी सजेशन्स आशिल्ली, रिकमेंडेशन जी आशिल्ली, वी आर गिविंग द ट्रेनिंग फॉर द कॅपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द मामलेदार, ZEOs, RFOs हांच्या खातीर ट्रेनिंग दितले आनी कशा पद्दतीन प्रिवेंशन करपाचें हें आमी ठरयतले. ताची पयली भेट जाय आशिल्ली. आमी कम्युनिटी इन्वॉल्व करून घेतले, परत तेजें इरोजन कंट्रोल करपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली करतले. स्टेबिलायझेशन मेजर्स विथ वेजिटेशन्स ही गजाल आमी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द स्टेबिलायझेशन ही गजाल करतले. आमी बाकीच्या सगळ्या जाणांक गायडलायन इश्यू करपाचें ठरयलें. म्हणजे ही गायडलायन जी आसा ही विशेश करून आमच्या फॉर ऑल डिपार्टमेंट इन्क्लुडींग द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, TCP डिपार्टमेंट्स, पंचायत डिपार्टमेंट्स, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स, जी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा हाका जे आमच्या एक्सपर्ट मेंबरांनी सजेशन्स दिले, ती सगळी सजेशन्स म्हणजे 2 डेव्हलपमेंट झोन्स, इको सेन्सिटिव्ह एरियाज, ओके, परत अशे जे एरियाज आसा हांगासर म्हणजे ना कन्स्ट्रक्शन ना एग्रीकल्चर आनी हे डिस्टेबलायज जावपाक जायना म्हणून आमी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. हाजी एडवायजरी जी आसा पळय हाजी एडवायजरी CSA कडल्यान कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वयतली आनी तेजे स्ट्रिक्टली फॉलो जावपाक जाय जेणे करून हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
कोंकणी भाषा मंडळ रोमी लिपीक पयलींपासून समान दर्जो दिल्ल्याचें सांगता, मात प्रत्यक्षात तांकां रोमी भाशेविशीं आदर ना. रोमी लिपी शाळेत शिकयना, तशेंच रोमी लिपीत बरयतल्या लेखकांक पुरस्कार मेळना. मागीर रोमीक समान दर्जो दिल्ल्याचें कोंकणी भाशा मंडळ कशें सांगता असो प्रश्न ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो अध्यक्ष कॅनेडी अफोन्सो हांणी केला. शाळांनी रोमी लिपी शिकोवची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. तुमचें म्हणणें ते तेंचें म्हणणें, आमचें म्हणणें दुसरें आसात. ते कितें काल तेंचे प्रेस माध्यमांतल्यान म्हणटा ते सगळे सारकें ना. तेमी कितें म्हणलां पयलें तेंचो पयलो पॉयंट आहा ते म्हणटा रोमी लिपीक इक्वल स्टेटस ऑलरेडी दिल्लो आसा. कसो दिल्लो आसा? रोमी लिपीक पयले सुद्दां पॉयंट नंबर 1 हितून ना, कित्याक आमचे ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान ताका मानाचो जागो दिवंक ना. सो थिंगा इक्वल स्टेटस कसो जालो? आमची रोमी लिपी इस्कॉलान शिकयना, ते भायर उडयता. सो कसो इक्वल स्टेटस मेळलो? आमचे बरयणार आहा तांकां पुरस्कार मेळना ट्रान्सलेटेड केले बगर. सो हो कसलो इक्वलिटी? आमचे दालगाल कोंकणी एकेडमीक 29 lakhs मेळटा आनी कोंकणी एकेडमीक 1,59 lakhs मेळटा. सो इक्वलिटी खंयची? हे सगळी आसल फट ते उलयताले ते. दुसरो पॉयंट ते म्हणटा कितें कोंकणीन इस्कॉलान शिकोवंक सारकें ना, कित्याक एक 2 कम्युनिटीचे 2 क्लासीन बसून शिकोवपाक आमकां मान्य ना म्हणटा ते. अरे बाबा, डिवायड जातले म्हण लोक 2 कम्युनिटी डिवायड तुमी तेन्ना केल्ले 1987 जेन्ना रोमींग भायर उडयली. सगळे कोंकणी क्रिस्तांव एकठांय झगडटाले. तुमी कितें केलें? तुमी निमणे सगळें झूज काबार जावचे वखदार तुमी तें वखद देवनागरी कोंकणी देवनागरी ओन्ली म्हूण क्लॉज घातले आनी रोमींग भायर उडयली. दॅट इज वेअर द डिवायड इज ऑकर्ड. तूं आनी खंयची डिविजन? जेन्ना तुमी आमच्या बरयणारांक तुमी पुरस्कार दिना, तुमी डिवायड क्रिएट केले. तेन्ना तुमी इस्कॉलान भुरग्यांक घालना, आमचे रोमी शिकोवंक दिना, तेन्ना तुमी डिवायड क्रिएट केले. सो तुमी एके वाटेन रोमीक गोळो फुगार करून मारूंक तयार आहा. 36 वर्सां जालीं तुमी तेंच कोत्ता. पूण तुमी पूण भुरग्यांक 2 लिपी सेपरेट क्लासीन बसून शिकोवंक तांकां त्रास जाता. आतां कितें चलता? आतां भुरगीं चूज करना. आतां भुरगीं देवनागरीन चूज करता, मराठी चूज करता आनी फ्रेंच चूज करता. सो तेच परी फाल्यां 2 लिपी तर जाल्यो, भुरगीं आपणाक जाय तेची चूज करतलीं खंयची लिपी जाय ती. सो तुमची आडखड कित्याक जाता? गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.